सध्या आमी आसा ती सांताक्रूज ह्या वाठारान आणि बान हांगासर एकट्या 35 वर्साच्या पिरायेच्या भुरग्याची हांगासर बॉडी सापडलेली आसा आणि सध्या ही बॉडी जी आसा ती ओल्ड गोवा पुलिसेन पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसी हांगासर ताका शिफ्ट केलेली आसा। माहिती मेळटा त्या प्रमाणे ही जी बॉडी जी आसा ती म्हणजे ताचे नाव जावन आसा पंकज गावस आणि हो सांताक्रूज हांगासरच रावपी। त्याच प्रमाणे तो डेली ह्याच बांदाचेर हांगासर येवन काटाळी घालून नुस्तें काडपी अशी जी आसा ती आमकां म्हायती मेळटा आणि काल राती तेणी हांगासर येवन काटाळी घालून तो आयज सकाळी ती काटाळी काडपा खातीर हांगासर आयलो आणि लोकांच्या म्हायती प्रमाणे तेका खंय फीट सुद्दां येताली अशी आमकां लोकां कडल्यान म्हायती मेळटा। जाल्यार तो जेन्ना हांगासर आयलो तेन्ना तेका एक वेळ फीट येवन सुद्दां काहीतरी घडणूक जी आसा ती घडपाक शकता अशें लोकांचे म्हणणे आसा। जाल्यार हांगासर एकटो येवन ताणें पळयलें, ताचे उपरांत ताणें कांय लोकांक हांगासर कळीत केलें आणि ताचे उपरांत ओल्ड गोवा पुलिसेक कळीत केल्या उपरांत ओल्ड गोवा पुलिसीन हांगासर येवन ताची जी आसा ती बॉडी आतां सध्या पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसी हांगासर धाडलेली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आशें।